हांवें थोड्या कडेन विचारचें तें वेंटिलेटर काले घाला ऑलरेडी धाकटेरां सांगलां तुमकां गोत्तू ना फादर काले गोत्तू ना काल जालें हांवें म्हज्या आवयक पळोवचें पूण म्हजे भाव भयणी पयस पयस आसात जर तर घरात ती मोरा जाल्यार काल जाता काजार जावंक जाय म्हाका काल जालें काजार जावंक प्रॉब्लेम आहा म्हजें परमिशन ना फादर तशें न्ही म्हजो हांवें चेडो प्रसन्न केला घरच्यांक पुरो हांवें दाखयलां सगळीं एग्री जाल्यात आतां सडन म्हजी आवय नाका म्हणटा आयकत म्हज्या मोगाचें न्हू पास्कांचो काळ म्हळ्यार हांवें संतोशाचो समाधानाचो काळ कित्याक आमकां सगळ्यांकी पास्कांची पर्जां म्हूण ओलायलां पास्कांचें पर्जां म्हळ्यार इस्टर पीपल कित्याक ओलायलां म्हळ्यार आमी संतोशान जियेची कित्याक पुनर्जीवन क्रिस्त कोणाक भेटता तो संतोशान जियेता ह्या संतोश समाधान ताचें सदांच आसा आनी अशें जावन आसलें पयल्या क्रिस्तांव म्हणजे पयल्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांक तो संतोश समाधान आशिल्लो तांकां कितें भिरांत नाशिल्ली कित्याक जिवान क्रिस्ताक अनुभव जावं त्या क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिता आसतना तांकां भिरांत म्हणली ना पूण कितें कस जाता आयच्या आमच्या चलत्या जिवितान म्हळ्यार आमी आयकता बरें आमकां कान दिल्यात आनी आयकता आनी आमचे आतां मिडिया इतले पावरफूल जाल्या की त्या मिडियान कितें पुरो येता तें पुरो आमी पळयता वाचता एकामेकाक धाडटा पूण न्हीज खंयचे हे सत खंयचे फोड खंयचे म्हाका उपकारता खंयचे म्हाका उपकार ना म्हणलें चिंता आमचें थंय मस्त उणें जाता थोड्या फावटी कित्याक आमी पळयता आयच्यो खबरो कश्यो जातात म्हणून आतां गल्फाचे वार आसा इरानाचे वार लग्न जाता एकल्याचें एक विश्लेशण आयकतना म्हाका काल आसचें की रडचें कळना थोडी थंय गेल्ल्या बरी थंय आसल्या बरी सांगता आसतना हांव चक्कर तो हांव उक्ते कान उक्ते करून पुरो आयकतात पूण थंयच्या लोकांनी सांगच्या प्रकार कांय प्रॉब्लेम ना पळय आमी बऱ्यान आसा म्हणटा पळय खबरो कश्यो येतात म्हणून तशें म्हणटा आसतना आज आमी कितें आयकूंक जाय कोणाक आयकूंक जाय हें आमी चिंतूंक जाय आनी ह्या दिशेन आयची वचपा म्हणजे ह्या पास्काच्या काळाची वचपा आदल्या हप्त्यांत पास्काचो आठवडो म्हणटा आमी इस्टर वक्तव्यांत जेजूचे हजरपण जेजूचे जिवानपण तो ताच्या शिसांक दाखयता आनी तांचो बोवाळ घट करता पूण ह्या पास्कांच्या काळार कशें त्या क्रिस्ताक आमी अनुभव करी जाय आनी कशें त्या क्रिस्ताक आमी जिये जाय म्हूण आतां तांची वचपा आमकां सांगून आसा कित्याक कालची वचपा आनी परची वचपा तुमी पुरो पळयल्यार झाडां तुमी आयकतात पळयतात वचतात नियाळ करतात ह्या वचपांनी कशें आमी क्रिस्ताक साक्ष सांगले जाय म्हूण एक ना एक वाटेन आमकां दिता आनी आयचें एक बारीस बरें उतार पयल्या वचपांत आमकां पेद्रू सांगता आनी तें उतार आमी हर एकल्यानी पडल्यार आमचें थंय तेच क्रिस्ताचें समाधान शांती साद आसा आनी तो कितें म्हणटा आमी देवाक काल जायचे मनशाक न्हय असो अर्थ कितें देवाक काल जायचें म्हळ्यार कितें आनी मनशाक न्हय म्हणटा आसतना आज मनशाचें आयकून आमी चड आनी चड देदेस्पर जाता या निराशी जाता या कितेंय आमचे प्रॉब्लेम आसता पूण देवाचें उतर आयकून कोणीय एकलो सांगना म्हाका फादर देवाचें उतर आयकून म्हजें कितें म्हजें तें कुट्टी हांगा म्हणना पूण ताणें तशें सांगलें फादर हाणें सांगलें थंय म्हाका दीस आनी रात फादर म्हणजे डिप्रेशन सप्रेशन ऑपरेशन पुरो जालां ताचे वरी फादर म्हणटा पळय की म्हणजे मनशाचें उतर आज आमच्या मतीन अशें कसता की आनी तशें उतर आमी काल जावन तशें प्रकार आमी चलता दिसतना देवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें आमी चिंतूंक वचना आनी अशें जाल्यार कितें जाता आमी ह्या संवसारांत मनीस जावन उरता संवसार जितलो सांगता आमी मेतेर जावन तातूंत आमचे दीस आनी रात रडोवन आसता पूण पेद्रू पळया तसो पेद्रू जेजूक नाकारलो ना म्हाका वळखना म्हणलो पेद्रू आज अशें सांगायचें जाल्यार ताका कळटा तो स्पिरीट आयलो आनी आमी स जाणां देवाचो स्पिरीट तांचे थंय आयलो ताका सांगलें आदल्या हप्त्यान सगळीं वचपा आमकां कशें जेजू ताचें हजरपण दाखयता जिवान जाला म्हूण सगळ्यांक दाखोवन आनी म्हाका तुमी साक्ष जाय जे म्हूण ते सांगता तो आनी हा तो पेद्रू म्हणटा आमी देवाक कालचे जायचे न्हय मनशांक भिरांत म्हणली ताच्या तांक पयस गेली कित्याक क्रिस्ताक ताणें अनुभव केलो आज हो अनुभव म्हाका आनी तुका मेळोंक जाय आनी हांवें
जेजूच्या उतरप कसाला जे दिसतना हेरांच्या उतरपकार न्ही आनी अशें जाल्यार कितें जाता आमी आमकां जायतेपणे उणेंपण करता कित्याक आमी भियेता एकामेकाचे उतर आयकून कित्याक आजकाल आमकां इतली भिरांत की म्हजे विशयान कोण काले उलयता म्हणून पूण जेजू म्हजे अशें कितें उलयता म्हणल्यार विचारूंक आमी बारीक आसता थोडे दाखले हांव दिता आमच्या थंय जायती आतां प्रायस्त आसात आनी थोडी प्रायस्तां ओवर एज म्हणयात 85, 90 थोड्यांची म्हाका वळख आसा आनी धाकट्यारांनी पुरा होप सोडल्यात म्हळ्यार थोडे आतां वता आनी प्राय जाता आतां मस्त कॉम्प्लिकेशन आसा आनी अखेरीक बिड्यान चड जाता आसतना आस्पत्रेक व्हरतात वेंटिलेटर घालतात तुमकां वता वेंटिलेटर हांवें थोड्या कडेन विचारचें तें वेंटिलेटर काले घाला ऑलरेडी धाकट्यारां सांगलां तुमकां गोत्तू ना फादर काले गोत्तू ना काल जालें हांवें म्हज्या आवयक पळोवचें पूण म्हजे भाव भयणी पयस पयस आसात जर तर घरात ती मोरा जाल्यार काले जाता जाता न्ही तुमकां हांवें तें लागाट काडलें म्हणटा फादर आस्पत्रे मेला कोणी सांगना कांय ताका आस्पत्रे वचचें तिंत मरोन दी कितें मरता जाल्यार भिरांत पळय सगळी सेवा साकरी करची तुवें तुजे भाव भयणी खंय खंय आसात तांणी कितें उलयता तूं भियेताय आनी तूं तुज्या आवयक केरीक त्या वेंटिलेटर मरोन सोडटाय ही आमची जिवीत सदांची तशेंच पोर एकले अनभवती चेडूं आयलें म्हाका अजाप फादर कन्नडान मंगेशकर प्रार्थीस काल जालें इमळे म्हाका काजार जावंक जाय म्हाका काल जालें काजार जावंक प्रॉब्लेम आहा म्हजें परमिशन ना फादर तशें न्ही म्हजो हांवें चेडो प्रसन्न केला घरच्यांक पुरो हांवें दाखयलां सगळीं एग्री जाल्यात आतां सडन म्हजी आवय नाका म्हणटा आयकत नाका म्हणा काले जालें ना तिणें मस्त आयकलें कोण कोण काले काले उलयता खंय चेड्या विशयांत ताका तुवें म्हणलें ना ता चेड्या तें काजार जावं नजो पूण हांव आनी तूं बरो वळखता फादर म्हाका तो बरो पळय आवयचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार आज कोणा कोणाचें आयकून तुज्या दुयेंसूच तूं फुडार तूं पाड करूंक रेडी आसाय पूण तुज्या दुयेचे कितें ताका कितें बघता ताणें काजो दोनचें ताणें जिवोवचें हय तसलें मेजर प्रॉब्लेम आला ती ओके हे कोणे कोणे काले काले सांगतात म्हणून आमी आमचें डिसिशन हें सद्या घडीत आमच्या जिवितांत घडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या खातीर आज आमी चिंतचें कोणाक आमी खाल जायचें कित्याक देवाचें उतर जर तर तूं पळटाय त्या प्रकार तूं जियेताय आमी कित्याक भियेजय पोर एक सिस्टर आयली म्हज्याली उलोवंक ती म्हणाली म्हजे अशें विडियो व्हायरल केला फादर कितें कितें सांगलां कितें कितें करता बारीक कस जालें आमी सायबाराक गेले आनी कंप्लेंट आनी दिलें आनी जाल्यार सिस्टर तुवें काले केल्यार गेल्ले ते गेले पूण तुज्या कोशार बरका कितें देवाचें उतर प्रकार तूं कशी आसाय तूं देवा मुखार तूं सिन्सियर आसाय एकीनपणान आसाय तुवें कित्याक भियोवचें मिडियान कितें वेता तें आमी चड वोड कर न्हू ताका आनी गेल्लोचें तेल घालचें कित्याक बी क्वायट बी कंटेंट युअर लॉर्ड वील टेक केअर ऑफ यू कित्याक येता अपोस्तलांक तांकां भिरांत जातली कित्याक जिवान क्रिस्त आमचें थंय आसा तूं आमकां तसो पावर दिता आमी कित्याक भियेस जाय मरण आसात पण मरता म्हण आमी भियोवन आमकांच आमी सेव करूंक वचून मनशाच्या उतरपका चलोवन देवा विरोध गेला कितें प्रयोजन हे जावन आसा आज आमी नियाळ करूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी भियोवचें नाका कोण कितें उलयता म्हणून पूण आमी कशें प्रकार चलया जर तर हांव नितळ निर्मळ आसा तर कोणाचें उतर आयकून हांवें सैर बेज जायची गरज ना ताच्या बदला देवाचें उतर कित्याक माते वचो सवा अध्याय तुमी वाचता जाल्यार जेजू कितें आमी कशें जियेचें कशें मागणें करचें कशें दान करचें कशें आमी एकामेका चिंतूना तांचेर आमी बरोस दवरचें हें पुरा सांगता पूण ती कोण वाचता पूण लोकांनी कांय इल्लें सांगलें म्हणटना आमी तें ना त्या खातीर कशें म्हणटा म्हणे आमी एक गाद आसा न्ही आडनांतली जीब कशी गुंता म्हूण तें बरें केल्यारय म्हणटा पाड केल्यारय म्हणटा पण तशें सगळ्यांच्या लोकांच्या तूं सांगणें म्हाका वयर सकयल विशीत जाल्यार तुजेच प्रॉब्लेम ते त्या खातीर जेजू आज म्हाका आनी तुका आपयता म्हाका खालती जावन चला म्हजें उतर आयका आनी खंडीत जावं तुमकां शांत समाधान मेळटलें तें शांत समाधान आमकां समेस्ता मेळून दी म्हण आमी ह्या मिसावळी मागुया